Sirach, Chapter 14. नीज खुशालकाय. आपल्या उतरांनी पातोक आदारूंक ना तो आशिर्वाद पडलोलो. ताका आपल्या पातका खातीर पश्चाताप कोचचो पडना. जाचें अंतस्करण ताची निंदा करिना आनी जाणें बोरवांचो केन्नाच सोदलोलो ना तो भागी. जाचें अंतस्करण ताची निंदा करिना आनी जाणें बोरवांचो केन्नाच सोडलोलो ना तो भागी. तिरस्कार आनी आशा. स्वार्थी मनीस ग्रेस्त जावप सारकें न्हय. एका हिमट्याक आस्पोतीचो कसलो उपयोग? आपल्याक उणें करून गिरेस्तकाय एकठायली जाल्यार ती तूं दुसऱ्या खातीर एकठायतलोय आनी तुजे गिरेस्तकायेक कुस्तार तेच मोजवा मारून जियेतले. आपणाक इमटेपणान करून तो कोणा खातीर गिरेस्तकाय एकठायता? आपल्या स्वताच्या कोश्टांचें फळ लेगीत तो भोगिना. आपणाकूच इमटेपणान कोत्ता ताचे परस संवसारांत कोणूच नश्ट आसूंक शकना. हें पातोक ताका स्वताची खास जावं येता. जोरी तो कितेंय बरें करीत तें तो चुकोन कोत्ता. ताचें खोटेपण फाटीं फुडें दिसती पडटा. कुन्नाती नदर आसलोलो मनीस खोटो. तो दुसऱ्याच्या गरजां वेळार आपली फाट पोत्तिता. ताका दुसऱ्याच्या जिविताचें पडोन वचना. आशेच्या मनशा लागीं जें कितें आसा ताचे वरवीं तो धादोशी जायना. आशा ताचो आत्मो भावयता. इमटो आपल्या मेजार जेवण हाडूंक इमटेपणां कोत्ता आनी ताच्या मेजार भूक आसता. म्हज्या पुता, तुज्यान जाता तितलेय बरे भाशेन तुजो सांबाळ कर आनी फावो त्या मोलाच्यो भेटो सर्वेस्पराक धाड. उगडास दवर, मरण कालाव करचें ना आनी तें केन्ना येतोलें तें तुका सांगूंक ना. तूं मोरचे आदीं तुज्या इश्टांक मयपाशी राव. तुजे तांकी पोरमणें तुज्यान जाता तितलें तांकां बरे भाशेन वागय. आयच्या दिसाच्यो बऱ्यो वस्तू तुका दिनासतना रावनाकाय आनी कायद्यान जें तुज्या वांट्याक फावो जाता तें चुकोवंक दिवनाकाय. तुवें एकठायलोली गिरेस्तकाय तूं दुसऱ्याक दवरचो न्हय आनी तुज्या कोश्टांचें फळ ते वांटून घेवचें नात. दुसऱ्याक दी घे आनीक तूं धादोशी राव. पातालांत ही धादोसपणान आसनात. प्रत्येक मनशाची कूड कोपड्या भाशेन झरोन वेता. प्रत्येकान मरूंकूच जाय म्हणून आदल्यांचो कायदो आसा. मनीस एका झाडाच्या पाना भाशेन. आदलीं पानां झडटात आनी ताच्या जाग्यार नवीं वाडटात. तेच परी आमच्या मोदें रोगता मासाच्यो पिळग्यो एकलो मोडटा आनी दुसरो जल्मता. मनशाच्या हातांनी केलोलें सगळें कुसता आनी ताचो नास जाता. ताचे बराबर तो मनीस सोमता. गिन्यानी मनशाची खुशालकाय. जाणवायेचेर नियाल कोत्ता तो आनी गिन्यान येवजिता तो भागी. तो आपल्या काळजान जानवायेचे कायदे शिकता आनी तिचे गूट नियाळटा. एका शिकाऱ्या भाशेन तो तिचे फाटीक लागता आनी तिच्या रस्त्यार पारो करून रावता. तो लिपून तिच्या जनेलांतल्यान पळयता आनी तिच्या दारार रावून आयकता. आपल्याच्यान जाता तितलो तो तिच्या घरा लागसार आपलें बिराड कोत्ता. वस्तू लांबोवपाची आपली खुंटी तिचे वोंतीक मारता. तिचे कुशीक तो आपलो तोंबू उबारता आनी आपणाक एक बेस बरें बिराड तयार कोत्ता. आपल्या भुरग्यांक तिचे सावळेक दवरता आनी तिच्या खांद्यांच्या पोंदाक विसव घेता. ती ताका गरमे वेळार आसरो दिता आनी तिचे
मोहिमेंत थंयसरूच तो आपलो राबितो करता. देवाचें उतर हें.